कैदी किंवा प्रत्येक प्रिजनरान खंय ना खंय इन्वॉल्व जावंक जाय, कसल्या ना कामान आपण गुंतवून रावंक जाय। हम इतना साल निकाला, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम 16 साल जेल में निकाला। पे आते हैं, काम करते हैं तो टाइम पूरा बीत जाता है, मालूम नहीं पड़ता है कि जेल में है। सो कामाची स्पोर्ट्साची चला। And now we are into painting, we do paintings and all those things and we spend our time. आम्ही आता गातोय किंवा काय ती कला घेतली ती इथे घेतली। कित्याक म्हाका जेलीन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की हांव म्युझिक वाजोवंक शकता, म्युझिक शिकोवंक शकता हांगासर। टेलरची स्टाफ हा तो खूब सपोर्टिव्ह हा। हांव टेलरिंग शॉप घालतलो आनी एक 4-5 कामगार दवरतलो। सो भायर गेले उपरांत हांव म्हाजो म्युझिक करियर परतून कमेंस करतलो। सकारात्मक दृष्टी जाय, पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसल्यार सगळें जाता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जे हांगच्यान कितें शिकून वता पळय न्ही, ते शिकून वचून भायर कितें तरी आपल्याला इम्प्रुवमेंट दाखोवप जाय आनी आपल्याला पोट भरपाचें तेंच्यान।